छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकर्तृत्वाचो परिणाम पुराय हिंदुस्थानावर झालेलो असा। तो राजकीय आणि सामाजिक मळार हो अप्रत्यक्ष परिणाम झाला, परंतु आमच्या गोयच्या सामाजिक आणि राजकीय सगळ्या मळार शिवाजी महाराजांचो हो परिणाम हो प्रत्यक्षरित्या हो दिसता। शिवाजी महाराजांचे राज्य हे गोयच्या 8 तालुक्यावर असले, जेका नवी काबिजात म्हणतात। पेडणे, डिचोली, सत्तरी, सांगे, आत्ताचो नवीन धारबांदोडा, फोंडा, केपे, काणकोण ह्या पुराय 8ही तालुक्याच्या ह्याच्यावर शिवाजी महाराजांचे राज्य असले। हे सगळे त्याच्या कार्यकर्तृत्वाचे सगळे जे पुरावे असतात, संदर्भ असतात, हे असून सुद्धा आमचे गोयान एक असता की शिवाजी महाराजाचो या 8ही तालुक्याशी केन्ना संबंध नाशिल्लो। शिवाजी महाराजाच्या कार्यकर्तृत्वाचो आमच्या गोयच्या ह्या सामाजिक आणि राजकीय ह्याच्यार काही एक परिणाम जावन ना, हे म्हणपी एक प्रवृत्ती ही गोयान आसा। ह्याच प्रवृत्तींतल्यान ब्रह्मास्त्र कार्यक्रमान बाब उदय भेंब्रे यांनी एक विषय मांडलो की शिवाजी महाराजांचो गोयच्या या वाठारावर केन्नाय राज्य नसले आणि त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचो काही एक परिणाम जावन ना। खरें म्हळ्यार ह्या विशयावर जायती संदर्भ बुकां आसात। एक पोर्तुगीज मराठी संबंध पांडुरंग सखाराम शेणवी पिसुर्लेकर यांचे पुणे विद्यापीठान त्यांची जी 7 व्याख्यानं जी पुणे विद्यापीठान झाली त्या विषयार एक पोर्तुगीज मराठी संबंध हे पुणे विद्यापीठान पब्लिश केलेले बूक आसा। या ग्रंथान शिवाजी महाराजांचे गोयान राज्य कशें असले, त्यांचे अधिकारी कशे असले, शिवाजी महाराजांचो आणि पोर्तुगीजांचे संबंध कितें आशिल्ले ह्याच्यावर पुराय तरेन माहिती आसा। या शिवाय हर तरेन खूब जायती बुकां आणि संदर्भ ग्रंथ एक आसात। पिसुर्लेकरांचोच त्यांचो PhDचो थिसीस प्रबंध तो पयलीं पोर्तुगीजीन आशिल्लो, तो पोर्तुगीजींतल्यान ट्रान्सलेट PR काकोडकरांनी केलेलो आसा। पोर्तुगीज इन मराठा तो पोर्तुगीज अँड मराठा हो एक त्यांचो प्रबंध आसा। त्या हेच्यान सुद्दां जायते संदर्भ हाच्यान शिवाजी महाराज आणि गोव्या विशयी आसात। त्या शिवाय शिवशाही पोर्तुगीज कागदपत्र हे सशम देसायांचे पुस्तक आसा। त्या हेच्यान शिवाजी महाराज आणि पोर्तुगीज यांच्या विशयीची खूप जायती संदर्भ रेफरन्स म्हणजे ओरिजिनल पोर्तुगीज डॉक्युमेंट त्यांनी मराठीत ट्रान्सलेट केलेले असतात। त्या हेच्यान शिवाजी महाराजांचे डिचोलीचे अधिकारी, फोंड्याचे अधिकारी कशा तरेन पोर्तुगीजांच्या विषयी आपल्या जनतेक न्याय दितात ह्या विषयी त्याचे डॉक्युमेंट्स त्याच्यान पब्लिश झालेले असतात। शिवकालीन पत्रसार संग्रह जे शिवाजी महाराजाच्या पुराय सगळ्या लाईफच्या हेच्या वयली जी पत्रसां आसात तेजे 3 व्हॉल्यूम त्या हेच्यान सुद्धा पोर्तुगीज, गोवा आणि शिवाजी महाराज या विषयावर जायती पत्र आसात। गोमंतकाची इतिहासाची साधनं सर ज्योतिषी जे फोंड्याचेच आसात, त्यांनी आपल्याच घराण्यांतली सर ज्योतिषी पयाची पानाची कागदपत्र जी 17व्या शेकड्यातली जी शिवाजी महाराजांच्या संबंधित रिलेटेड असतात, जे शिवाजी महाराजांच्या फोंड्याच्या सुभेदारान त्यांना कितें न्याय दिला, त्यांचो कसो त्याशी संबंध आशिल्ले त्या विशयाचे ते पुस्तकं आसात। मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने पोर्तुगीज दप्तर हे पांडुरंग सखाराम पिसुर्लेकर आणि सशम देसाईंनी संपादित केलेले 5 व्हॉल्यूमची ती एक व्हडली एक सिरियल कशी एक आसा। त्या हेच्यान सुद्धा सविस्तरपणान पुराय खोलान शिवाजी महाराजांचे गोंयान राज्य कशें आशिल्ले, ह्या 8 तालुक्यान कशें आशिल्ले, तेज्या उपरांत संभाजी महाराजांचे राज्य कशें आशिल्ले, परत 18व्या शेकड्यान पेशव्यांचो आणि शिवाजी महाराजांचो ह्या सगळ्या ह्या राज्याचो हो कसो पोर्तुगीजांशी संबंध आसलो, ह्या शिवाजी महाराजांनी गोंयच्या वाठाराशी हो सगळो कसो संबंध आशिल्लो, ह्या 8 तालुक्यांशी कितें राजकारण आशिल्लें या विशयावर पुराय खोलायन या विषयाचे डॉक्युमेंट्स
ह्या 5 व्हॉल्युमान एक अशा तरेचे आसात. शिवछत्रपतींचे आरमार हे गजानन भास्कर मेंदळ्यांचे पुस्तक की जे शिवाजी महाराजांनी जे आरमार बांधले त्याच्या विषयावर त्याचे डॉक्युमेंटेशन ओरिजिनल डॉक्युमेंटच्या आधारित असे ग्रंथ म्हणजे शिवछत्रपतींचे आरमार हो एक असा. श्री सप्तकोटेश्वरा देवस्थानाचो इतिहास हो इतिहासाचार्य विनायक शेणवी धुमे यांनी एक बरयलेलो असा. ह्या शिवाय जायती खूब तरेची बारीकसाण माहिती दिवपी खूबशी असे डॉक्युमेंट्स आणि ग्रंथ हेच्यान आसा. 18व्या शेंकड्यांतले शिवाजी महाराज आणि उपरांत जे 18व्या शतकान मराठ्यांचे आणि पोर्तुगीजांचे संबंधाविषयी आणि मराठ्यांच्या ह्या 8ही तालुक्यातल्या राज्याविषयीचे डॉक्युमेंट्स अनपब्लिश्ड डॉक्युमेंट आमच्या गोवा आर्कायव्जान आसा. महाराष्ट्रान मुंबई सावंतवाडकरांचे दप्तर आसा थंय आसा. पेशवे दप्तरान आसा. अशा तरेन पूर्ण हेच्यान हजारो लाखो डॉक्युमेंट्स शिवाजी महाराज आणि त्याच्या पुढलो जो संबंध लास्ट 18व्या शेंकड्यान पेशवाईशी संबंधित सौंदेकरांशी संबंधित ह्या विशयावरचो हो अशा तरेन संदर्भ लाखान आसात. असे असून सुद्धा शिवाजी महाराज आणि पुढल्या त्यांच्या संपूर्ण राज्याचो गोयच्या इतिहासाशी संबंध ना असे म्हणप आणि एका विद्वान मनशान म्हणप हे खूप दुःखदायक आसा. ब्रह्मास्त्र कार्यक्रमान वक्त्यान मुख्यमंत्र्याचे विधान त्याने चुकीचे कशे ते सांगले. परंतु गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी जे विधान केलेले आसा की गोंयान जे 8 तालुके आसा ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याचे भाग आशिल्ले आणि त्याच्या खातीर ह्या वाटेंची जी भारतीय संस्कृती हिंदू संस्कृती ही उरली हे प्रमोद सावंतांचे जे वाक्य आसा हे 100% ऐतिहासिक सत्य आसा. आणि शिवाजी महाराजांचे राज्य हे ह्या 8ही तालुक्यांत कशे आशिल्ले याचे आमी आतां जे रेफरन्स आसात संदर्भ आसा ते पळोवया. पहिलोच हो पोर्तुगीज मराठा संबंध या बुकान पेज क्रमांक 50 सन 1663 मेच्या अखेरीस शिवाजी कुडाळवरून वेंगुर्ले येथे गेला. त्याच्या भीतीने डिचोली म्हणजे भतग्राम व साखळी आदिलशाचे हवालदार पळून गेले. हे सन 1663 शिवाजी महाराजांनी प्रांत कुडाळ हो जिंकून घेतल्या उपरांत हो भाग जो प्रांत कुडाळचे जे तालुके असले पेडणे डिचोली सत्तरी ह्या वाठारार शिवाजी महाराजांचे राज्य सुरू झाले. खरे म्हळ्यार सन 63च्या उपरांत काही काळ शिवाजी महाराज आणि आदिलशाह परत आदिलशाहने हो भाग ताब्यात घेतलो परत शिवाजी महाराजांनी हो जिंकून घेतलो असे सन 1664च्या अखेरपर्यंत चाललेले. सन 1664च्या नोव्हेंबरान शिवाजी महाराजांनी आदिलशाहचो व्हडलो सरदार खवास खान याचो सावंतवाडीच्या लागीं माणगांव हांगा पराभव केलो आणि ह्या वाठारान म्हणजे कुडाळसह पेडणे डिचोली सत्तरी ह्या वाठारान आपली जी राजवट असली ही घटमूट केली. ह्याचे जायते पुरावे ह्या पोर्तुगीज मराठी संबंध ह्या बुकान आसात. दुसरो एक पुरावो तो विजरई कोंदी साविंसेंती यांनी पोर्तुगीज राजाक जो बरोवन जो धाडलेलो आसा त्याविषयी कोंदी साविंसेंती सन 1667 मध्ये कितें म्हणता. तो आता फोंड्यास आमच्या जवळचा शेजारी झाला आहे. त्याची धूर्तता शौर्य चपळाई युद्धविषयक दूरदृष्टी लक्षात घेता त्याची सीझर व सिकंदर याच्याशी तुलना करता येईल. क्लिअरली सन 1667 सालान पोर्तुगीज गव्हर्नर हांगा म्हणता की
तो आता फोंड्यात आमच्या शेजारी झाला आहे. म्हणजे इतल्या तरेन हो गोंयचो जो वाठार शिवाजी महाराजांच्या राज्याचो भाग जालेलो आसा हे पोर्तुगीज गव्हर्नरच म्हणटा. सन 1664 सालान शिवाजी महाराजांचे राज्य पेडणे डिचोली सत्तरी ह्या वाठारान घटमूट झाल्या उपरांत ह्या भागात शिवाजी महाराजांचे कायदे कानून सुरू झाले. ह्या उपरांत हांगा शिवाजी महाराजांच्या विरोध करपी, शिवाजी महाराजां विरुद्ध बंड करपी जे हांगाचे जे स्थानिक वतनदार आसले ते आदिलशाह कडेन सारके इनाम राखून आशिल्ले आणि शिवाजी महाराजांचे जे वतनदारा विशयीचे जे कायदे आशिल्ले ते ह्या वतनदारांक त्रास जावंक लागले. ह्या कजा खातीर शिवाजी महाराजां विरुद्ध बंड करून हे वतनदार पोर्तुगीजांच्या आश्रयाक बार्देशान येवन रावतले आणि शिवाजी महाराजांच्या राज्यात म्हणजे पेडणे डिचोली सत्तरी कुडाळ ह्या वाठारांत जाऊन म्हणजे त्यांच्याच वतनान वचून ते लूट करून परत पोर्तुगीजांच्या आश्रयाक बार्देशान रावतले. ह्या वतनदारांक एक बुद्ध शिकोवपा खातीर आणि त्याच टायमार पोर्तुगीज गव्हर्नर साविन्सेती याने जो बार्देशच्या हिंदूंकडे जो विरुद्ध हुकूम काडलेलो की 2 महिन्याच्या आत हिंदूंनी भायर वचपाचें नाल्यार धर्मांतर करपाचें. ह्या दोनूय कारणां खातीर शिवाजी महाराजांनी बार्देशवर स्वारी केली. पोर्तुगीज जा गव्हर्नर असो किंवा आनी त्यांचे प्रजेचे कोण कॅप्टन असो यांनी जो आपले जे रिपोर्ट बरयला ते हेज्यान आपल्या राजाला आणि पोर्तुगीज हांकां कितें उणेपण येवपाचें न्ही अशा तरेन बरयलेले आसात. शिवाजी महाराजान आणि एका वाटेन पोर्तुगीजांचेच रिपोर्ट सांगतात की शिवाजी महाराजांनी बार्देशान कितें केलां, परंतु उलट पोर्तुगीज गव्हर्नर आपल्या राजाक जो रिपोर्ट धाडटा तेज्यान अशें बरयता की शिवाजी महाराज आपल्या हातून त्याचो पराभव जालो. परंतु प्रत्यक्षात शिवाजी महाराज जेन्ना बार्देशवर स्वारी केली त्या टायमार हांगाचे पोर्तुगीज सैनी पळून खंय धांवले आग्वाद रेईश मागुशच्या आश्रयाक आणि थंयचे देसाय सुद्दां धांवून गेले. शिवाजी महाराजांनी 19 नोव्हेंबर सन 1667, 20 नोव्हेंबर, 21 नोव्हेंबर ह्या 3 दिसान बार्देशात रावन पोर्तुगीजांचे खूबशे लोक धरले, ते लूट केली आणि शिवाजी महाराज डिचोली हांगा वचून रावले. थंय शिवाजी महाराज आणि पोर्तुगीजांचो तह जाला, जो एक टिटी जाली आणि ती टिटी हेज्यान पोर्तुगीज मराठे संबंधान सुद्दां तेज्यान फोटोकॉपी दिलेली आसा. शिवाजी महाराज आणि पोर्तुगीजांची कबलात किंवा टिटी जाका मराठीन तह म्हणतात ती डिचोली हांगा जाली. तेज्यान शिवाजी महाराजां विरुद्ध बंड करपी वतनदार देसायांक पोर्तुगीजांनी भायर घालपाचें आणि परत आश्रय दिवपाचें न्ही म्हणून आश्वासन दिलें. शिवाजी महाराजांची जर पोर्तुगीजां कडल्यान जर हार जाली आसल्यार पोर्तुगीज अशें आश्वासन कित्याक दिवपाचें? व्यापाऱ्यांक सवलत दिली. राहिला उरलो मुद्दा की शिवाजी महाराजांनी जी बार्देशच्या हिंदूंच्या खातीर ही जी स्वारी केली त्याचो उल्लेख त्या टायमाचो पोर्तुगीज राजधानी म्हणजे गोंयान जो इंग्रजांचो प्रतिनिधी आशिल्लो त्याने बरयलेले आपल्या कारवारच्या ऑफिसाक बरयलेले पत्र, समकालीन पत्र उपलब्ध आसा. ते शिवकालीन पत्रसार संग्रह हेज्यान छापलेले आसा. हांव ते कितें आसा ते वाचून दाखयता. व्हायसरायने रोमन कॅथलिक धर्म वगळून इतर धर्माच्या माणसांना हद्दपारीचा हुकूम काढल्यामुळे अत्यंत क्रुद्ध होऊन शिवाजीने गोव्यानजीक बार्देशच्या सरहद्दीवर स्वारी केली. तेथील 4 पाद्री लोकांनी स्वयंधर्म व्यतिरिक्त इतरांचा प्राणनाश करण्याचा सल्ला दिला होता. हे लक्षात ठेवून त्यांनी स्वतः शिवाजीचा
हिंदू धर्म स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे शिवाजीने त्यांचा शिरच्छेद केला. त्यामुळे घाबरून जाऊन व्हाईसरायने आपला क्रूर व कडक हुकूम परत घेतला. शिवाजीने आसपासच्या सर्व मुलखात जाळपोळ करून 150 लक्ष होनाची लूट केली. बार्देसवारीच्या उपरांत शिवाजी महाराजांनी डिचोली हांगा ज्या टिटीच्या टायमार रावले आणि त्याच टायमार शिवाजी महाराजांनी गोंयांतल्यान पोर्तुगीजांक सामक्या धांवडपाचे उखडून काडपा खातीर एक मोहीम स्टार्ट केली. तिचे जे गुप्तहेर सैनिकांची मोहीम. शिवाजी महाराजांचे जे गुप्तहेर सैनिक आपले गनिमी काव्यान आपले एक आयडेंटिटी चेंज करून पोर्तुगीजांच्या राजधानीन जाका आतां आमी ओल्ड गोवा म्हणतात त्या हेज्या वचून रावले. आणि शिवाजी महाराजांनी हे सगळी तयारी करून ते राजगडाक गेले आणि परत फुडल्या वर्सा ऑक्टोबर 1668 सालान शिवाजी महाराज गोंयच्या मोहिमे खातीर परत भायर सरले. शिवाजी महाराजांचो प्लॅन अशें आशिल्लो की हे जे 400-500 गुप्तहेर सैनीक भितर घुसल्या आणि त्यांनी भायल्यान एक 7-8 हजार सैनीक घेवन भायल्यान हल्लो करपाचो आणि भितरल्या सैनिकांनी भितर एक हल्लो करून एक शिवाजी महाराजांक भितर घेवपाक एक वाट तयार करपाची आणि एकदम हे करून पोर्तुगीजांक गोंयांतल्यान धांवडून काडपाची एक मोहीम आशिल्ली. ह्याचोय एविडन्स ह्या बुकान आसा. सगळ्या तेजो डच रेकॉर्डान आसा, ब्रिटिशांच्या रेकॉर्डान आसात. परंतु ही मोहीम ही असफल जाल्या. शिवाजी महाराजांचो कट हो फसलो आणि शिवाजी महाराजांनी पुढलो अजून एक प्लॅन केलेलो तो म्हणजे सप्तकोटेश्वराचो पुनर्निर्माण. शिवाजी महाराज तेज्या उपरांत नोव्हेंबरान बिचोली हांगा येयले आणि श्री सप्तकोटेश्वर मंदिराचं पुनर्निर्माण केलें. जर शिवाजी महाराजांचे थंय राज्यच नशिल्ले, तो भाग आदिलशाहचो आशिल्लो, तर शिवाजी महाराज त्या जाग्यार मंदिर कशें बांदूं शकतले. त्याचो पुरावो सप्तकोटेश्वर मंदिराच्या दारान शिलालेख रुपान आयजय पळोवपाक मेळटा. त्या हेज्यान बरयला श्री शिवराजाज्ञा देवालयस्य प्रारंभा. शिवाजी महाराजांनी हो जीर्णोद्धार करून हे पुनर्निर्माण केलेले गोंयांतले एकमेव मंदिर ते गोंयच्या पयलींच्या कदंब राजांचे राजदैवत आशिल्ले. शिवाजी महाराजांचो एवढो व्हडलो पुरावो आड नदरे करपा खातीर आसा होय पळोवपाक जाय. तेज्या उपरांत शिवाजी महाराजांनी सन 1675 सालान फोंडा जिखून घेतले. त्याचे सुद्धा पुराय तरेन माहिती ह्या पोर्तुगीज मराठा संबंधान पुराय तरेन आसा. तारीख 16 मेच्या सुमारास शिवाजीने फोंडा जिंकून घेतला. फोंड्याचा किल्ला शिवाजीने घेतल्यामुळे मराठ्यांच्या अंमलाखाली अंत्रुज म्हणजे आयचे फोंडा, अष्टगार, हेमाड बारसे म्हणजे आयचो धारबांदोडा आणि सांगेपुरांत, बाळ्ळी चंद्रवाडी म्हळ्यार आयचो केपे, काकोडे हो भाग म्हणजे आतांचे फोंडे, सांगे, केपे, काणकोण हे महाल शिवाजीच्या राज्याच्या सकल येयले. हो सामको पुरावो पोर्तुगीज मराठा संबंधान आसा. तरी म्हणतात लोक की शिवाजी महाराजाचो हेज्याशी काही एक संबंध ना. हे सामक्या तरेन जर खोलायन हे जर पुस्तक वाचिल्लें तर अशें म्हणपाचें धाडस कोणी करूंक जायनाशिल्लें. शिवाजी महाराजांचे गोंयान राज्य कशें आशिल्लें, तेंचे अधिकारी कितें करतले, तेंचे अधिकारी हांगा गोंयच्या जनतेशी कशे वागतले, तांकां कसो न्याय दितले हे जर पळोवपाचें आसत जाल्यार शिवशाही पोर्तुगीज कागदपत्रे हे गोंयचेच नामनेचे इतिहास संशोधक स शम देसाय यांनी पोर्तुगीज डॉक्युमेंटा वयल्यान शिवशाही पोर्तुगीज कागदपत्र हे नावाचे एक ग्रंथ बरयलेलो आसा. म्हणजे ग्रंथ म्हणजे तो संपादीत केलेलो आसा. त्यांनी काय स्वताचे कांयच बरोवन ना. जशे पोर्तुगीज डॉक्युमेंट आसात तेजे आसा तशेंच मराठीत ट्रान्सलेट केलेले आसा. ते शिवाजी विद्यापीठ
कोल्हापूर यांनी पब्लिश केलेले आसा. शिवाजी महाराजांचे डिचोलीचे अधिकारी, शिवाजी महाराजांचे फोंड्याचे अधिकारी कसो आपल्या जनतेक न्याय दिता हेजें स्पश्ट उदाहरण आसा. हांव उदाहरणा खातीर दिता की डिचोलीचो शिवाजी महाराजांचो अधिकारी शिरगांवच्या देवू कामतीक कसो न्याय दिता याचे जर पळोवपाचें आसत जाल्यार ह्या बुकांतलो जायते रेफरन्स आसात. पान क्रमांक 49 हेज्यार पत्र क्रमांक 46 हे पुराय तरेन जर वाचल्यार शिवाजी महाराजांचो डिचोलीचो अधिकारी नरसो काळो याने शिरगांवच्या देवू कामतीक, ज्याने शिरगांव हे पोर्तुगीजांच्या हद्दी वयले गांव, कारण पलतडी आस्नोडा हो भाग हो बार्देसचो. ह्या हेज्यान पलतडच्या ज्या पोर्तुगीज एका इस्माचे आनी देवू कामतीची एक कितें वेव्हारा वयल्यान कितें झगडी चल्लेली आनी त्या पोर्तुगीज हद्दींतल्या मनशान देवू कामतीच्या घरान येवन घराची नासधूस केली. त्या वेळार डिचोलीच्या शिवाजी महाराजांच्या अधिकारान कितें जी कारवाई केली त्या विशय खोलायन ह्या शिवशाही पोर्तुगीज कागदपत्रांतल्या ह्या पत्रान संपूर्ण तरेन बरयलेले आसा. हे खरेंच गोंयच्या अभ्यासक्रमान सुद्दां सामील जावपाक हे इतले बरे पत्र आसा की शिवाजी महाराजांचे अधिकारी आनी शिवशाही गोंयान कशी आशिल्ली हेचे बरे तरेचें एक उदाहरण आसा. आनीक एक ह्याच शिवशाही पोर्तुगीज कागदपत्रान शिवाजी महाराज साळ नदीच्या मुखार बेतूल हांगा किल्लो बांदीत आशिल्ल्याचो उल्लेख ह्याच बुकान येता. आनी तो किल्लो शिवाजी महाराजांचो बाळ्ळीचो हवालदार बांदता हे पोर्तुगीज कॅप्टन, राशेलचो कॅप्टन आपल्या गव्हर्नराक जो रिपोर्ट देता तो ह्या बुकान छापलेलो आसा. जर आदिलशाहाच्या जर हांव ताब्यांत आशिल्लो भाग आनी शिवाजी महाराजांचें राज्यच ह्या राज्यान केन्ना ना म्हणटा तर बेतूल हे गांवय गोंयान आसा, ह्या आनी बाळ्ळी हे सुद्दां केपें तालुक्यान आसा, तर शिवाजी महाराजांक आदिलशाह कसो किल्लो बांदून दिता. ह्या सगळ्या हेजो संदर्भाचो हो अभ्यास आनी हेजी म्हायती सगळ्या गोंयान जावंक जाय. शिवाजी महाराज आनी संभाजी महाराजांचो राज्य हे हिंदूंच्या स्वाभिमानाचे आशिल्ले तरी सुद्दां ते इतर धर्मियांचे तेंच्यावर दुसऱ्या हेंच्यावर दुस्वास करपी नाशिल्ले. त्याचोय पुरावो आमच्या गोंयान आसा. फोंड्यान जो अब्दुल्ला खानाचो जो दर्गो आसा, जेका कोटात म्हणटात, कोटांतलो दर्गो, ह्या पिराक, ह्या अब्दुल खानाच्या पिराक फोंड्याची लढाई जिखल्या खातीर संभाजी महाराजांच्या सैन्यान ताका नवस केल्या खातीर त्याच्या उर्साक, उत्सवाक आनी तेज्या दिव्या खातीर, तेला खातीर एक सनद दिलेली आसा. ती सुद्दां पोर्तुगीज मराठा संबंधान त्याची प्रत छापलेली आसा. पुढे राजाराम महाराजांनी ह्या दोन मनशाक, दोन एक वतनदाराक हांगाची जागीर दिली. त्यातले एक सौंदेकर आनी सावंतवाडकर. वयलो भाग म्हणजे आजचो नॉर्थ गोवाचो जो पेडणे, डिचोली, सत्तरी आनी कुडाळसो हो भाग राजाराम महाराजांनी सावंतवाडकरांक जागीर दिलो आनी सकल्लो भाग हो सदाशिव सौंदेकराक जागीर म्हणून दिलो. ह्याचे सुद्दां पुरावे पोर्तुगीज मराठे संबंधान सामक्या संदर्भात म्हणजे ओरिजिनल कागदपत्रां सह आसा. हे दोगय छत्रपतींचे जागीरदार म्हणून, हांगाचे वतनदार म्हणून हे झालेले आसात. परंतु हे स्वतंत्र राजे केन्नाच नाशिल्ले. सावंदेकरांनी 25,000 रुपये खंड दिवपाच्या बदल्यान ही जागीर घेतलेली. तशीच सावंतांनी पण ही जागीर छत्रपतींकडल्यान घेतलेली. पुराय कंट्रोल छत्रपतींचा आणि पुढे त्यांचे कारभारी पंतप्रधान पेशव्यांचा हो सावंत आणि सौंदेकरांवर आशिल्लो हे वारंवार सदांच तरेतरेच्या कागदपत्रां वयल्यान सिद्ध जाता. सन 1755 सालात एक व्हडली गजाल घडलेली. सौंदेकर राजान कितलीशीक वर्सां छत्रपतींक खंड पावूंक ना आनी त्या खातीर छत्रपती आनी पेशव्यांनी सौंदेकरा कडल्यान फोंडा महाल हो त्या खंडाच्या बदल्यान हो परत आपल्या कडेन घेतलो.
1755 सालात 28 जुनाक पोर्तुगीजांनी हो भाग जेन्ना पेशव्याच्या ताब्यात जातलो, पेशवाचे अधिकारी थंय येवन आपलो हे करतले म्हणून ते व्हडली एक लढाई जाली आणि त्या हेज्यान एक गव्हर्नर सुद्धा मारलो गेला. अशा तरेन जाय ते पुरावे, जाय ते संदर्भ ह्या हेज्यान आसात आणि अशेंय आसून सुद्धा कोणाचें गणित चुकता, कोणाचो हे जाता हे कोणूय अज्ञानात करता अशें म्हाका दिसना. आणि शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज आणि फुडल्या सगळ्या छत्रपतींचे, पेशव्यांचे ह्या हेज्यान खूब व्हडलें योगदान ह्या वाठारान आसा, हे कोणीही नाकारू शकना. नमस्कार. हालींच काही लोकांनी म्हज्या निदर्शनाक हाडून दिले की प्रुडंट ह्या वाहिनीचेर एक कार्यक्रम ब्रह्मास्त्र हातूंत एडव्होकेट उदय भेंब्रे हांणी काही वादग्रस्त विधानां केल्या. ते माननीय मुख्यमंत्र्यांचेरूच न्हय तर छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या बद्दलूय काही त्यांनी असे डाऊट्स रेज करपाचो प्रयत्न केला. खंय तरी छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा मराठी राजवटीचो पोर्तुगीजांबरोबर संबंध आशिल्लो आणि ताज्या खातीर तांणी गोंयांत केन्ना मदत केली ना असो एक हिस्ट्रीच्या नांवान तांणी आपले ओपिनियन पास ऑफ करपाचो प्रयत्न केलो. तांणी डॉक्टर पिसुर्लेकर हांचो दाखलो दिवन आपली हिस्ट्री मांडपाचो प्रयत्न केलो. पण डॉक्टर पिसुर्लेकरांचें जे पुस्तक आसा पोर्तुगीज आणि मराठा रिलेशन्स हाजो जर चॅप्टर 1 वाचत जाल्यार आमकां खूब गजाली दिश्टी पडून येता. म्हणजे 1763 ह्या वर्सा पोर्तुगीजांनी पोंडा पंचमहाल हो मराठांकडल्यान काबीज केलो. आता जर गोंयांत मराठ्यांची सत्ता केन्नाच नाशिल्ली जे उदय बाब सांगता, पोर्तुगीजांनी कॅप्चर पोंडा महाल कोणा कडल्यान केलो? हे सादे प्रश्न आसात. किंवा सेम पुस्तकान एक आनीक गजाल मेन्शन जी आसा ती पोर्तुगीजांची आशिल्ली लढाई किंवा डिफरन्सीस विथ छत्रपतीज ऑफ सातारा आनी कोल्हापूर. मागीर हे छत्रपती कोण आशिल्ले? तांणी म्हणले की ते मागीर छत्रपती शिवाजी महाराज आसूं, संभाजी महाराज आसूं किंवा पेशवे आसूं. पण अशें जर आसत जाल्यार एक जी ट्रिटी जाल्ली बिटवीन बाजीराव पेशवा आणि पोर्तुगीज गव्हर्नर, तातूंत मागीर पेशव्यांनी कल्चरल फ्रीडम ऑफ हिंदूज इन सालसेत बार्देज आनी तिसवाडी कित्याक मागलें? इतलेंच न्हय तर आमच्या इतिहासान फोंडेचो मराठा सरदारान पोर्तुगीजांचेर केल्ल्या एटॅकाची नोंद आसा. आमी इतलेच म्हणजे तांणी परत डॉक्टर पिसुर्लेकरांचो जो एक सपोर्ट घेवपाचो प्रयत्न केला, त्याच पुस्तकात कितलेशेच एव्हिडन्स आसा की छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजान गोंयांत येवन गोंयकारांक मदत करपाचो प्रयत्न केला. शिवाजी महाराजांनी जे बांदिल्ले सप्तकोटेश्वर देवूळ आसा ते कोणा खातीर आशिल्लें आणि तातूंत पोर्तुगीजांक कांयच मेसेज नाशिल्ली. किंवा जो बेतूल किल्लो आसा हे पोर्तुगीजांनी बरयलें की हा आमच्या राजवटीक एक व्हडलो त्रास जावपाचो आसा आणि हे वेल डॉक्युमेंटेड आसा. आणि इतलें आसतना सुद्धा उदय बाब ती हिस्ट्री नाकारूंक सोदता. किंवा संभाजी महाराजान मार्दंगड जो फोर्ट्रेस बांदली फोंड्या आणि तांकां पोर्तुगीजांक हरयले हाजो इतिहास मेळटा. तर खंय तरी एक आपल्या विचारांचो पराभव जाला इलेक्शनात आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार निवडून आयले हाजे इतले पित्त आणि फ्रस्ट्रेशन जाता की ते मुख्यमंत्र्यांबद्दल असे उद्गार काडटा. तांणी पिशेपणा हो शब्द वापरलो किंवा गोंयची टाकी खाली म्हणली, सरकाराची गणितां चुकली म्हणली. म्हाका दिसता उदय बाब हांकां एक गजाल सांगपाची गरज आसा की गणितांत जर चुकल्या जाल्यार ती एडव्होकेट उदय भेंब्र्याची चुकल्या आणि तांचो इतिहासूय चुकला. तांणी इतिहास शिकपाची गरज आसा. आणि म्हाका एक कविता मनोरमा सरदेसाय हांची याद जाता की घरचे भेदी भायले चोर तांकां सांगा वाशीमोर. म्हाका दिसता हे लोकां मदीं खंय तरी भेद करपाचो जो प्रयत्न आसा तो आमी गोंयकार केन्नाच सोसून घेवचे ना. आपली हिस्ट्री जी आसा ती आपले मत हिस्ट्री म्हणून लोकां समोर दवरचें न्हय. इतलेंच हांव उदय बाबा कडेन मागता. थँक्यू.